म्हापशा पालिकेन मार्केटान बसपी पसारकारांचो सोपो हिसपा भायर वाडयलो असो आरोप पसारकारांनी केला। 1.5 बाय 1.5 जाग्याचेर बसून आमी धंदो करतात, फावो तशें गिरायकूय आमकां जायना अशें दुकानदारांचें म्हणणें आसा। सोपो वाडयल्ल्यान म्हापशा बाजारात धंदो करपी गरीब पसारकारांक आतां 2 टायमाची च्या लेगीत 1 टायम पिवपाची पाळी येयला अशी परिस्थिती म्हापशाच्या पसारकारांचेर उप्रासला। तर पालिका म्हणटा आमी सोपो चड वाडोवंक ना, पर स्क्वेअर मिटराक फक्त 5 रुपया आनी गार्बेजीच्या टॅक्साचे 5 रुपया वाडयला। हो सोपो जर पसारकारांक परवडना जाल्यार पालिकेक अर्ज करचो अशें उपनगराध्यक्षाचें म्हणणें आसा। तर आमचे आता हे मशीन 40 रुपये, त्यांची 40 रुपये, आमचे 50 रुपये म्हटलं कोण घेतले? आम्ही त्यांच्याकडून 40 साठी घेत आम्ही कशी सोपी भारी करते। 4 दीस झाले आमकां जेम करायला टेन्शन म्हटलं आमकां खूप जड जाता, जायच ना जाल्यार 8 दीस 4 दीस भुरग्यांचे इस्कॉल आहा, हे आहा, आमकां बी आहा। फक्त आम्ही आमची काय तक्रार ना, फक्त सोपं साधं दोन दिवसांनी 2 टाइम आम्ही चहा पियात आले ती चहा सुद्धा पिवंक ना आम्ही 90 रुपया लागून कित्याक गिरायक जाय ना मार्केटान गिरायक ना, सारकीच गिरायक। पळय आतां कितें करता ते त्यांच्या हिशोबा प्रमाणे ते 67 जाता आनी तेंच्यांनी ते 90 रुपीज मागता। ते 90 रुपीज दिवपाक आमचे कडेन जायना तितले इतले हितून, कित्याक आमकां तितले भितर गिरायक जायना आनी मार्केटान भितर कोण लोकूय येयना आतां। आनी काय आमचे व्हडले जायना, कित्याक आमचे डिमांड इतलो आसा की आमचो सोपो पयलीं व्हरतालो 50 आतां एक 10 रुपया सुद्दां वाडोवन व्हरा, ते डबल कशें दितले आमकां, तितलेच आमकां जायना, आमचे इतलेच आहा आनी काय ना। दोन महिनेच केली म्हाका कळ्ळें आमी विकना आनी कशें 90 ग्राम घेवन जालें 60 जाय व्हरता पळय एक अशें 2 मनीस कपान 2 किलो घेता पळय ते 2 मनीस कपाना आमचे। त्यांचो मेन इश्यू आसलेलो की सोपो म्हणटा ते आमी जे रेट्स वाडयल्लेले आहा न्ही सोप्याचे चड वाडोवंक ना ते एक्चुली 5 रुपीज कितें तरी पर स्क्वेअर मिटर वाडयल्लेले आहा। सो ते कितें म्हणटा की आमचो पयलीं फक्त 20 रुपये घेताले, हांव नको खंयच्या बेजिसाचेर तो पयलींचो सोपेकार ऑर जो कोण आसलेलो तो 20 रुपये घेतालो, बिकॉज एकल्याचो जागो थंयसर 4 स्क्वेअर मिटर आहा। तर पयलींच्या रेटीन सुद्दां पळयल्यार इट बिकम्स 20 into 4 स्क्वेअर मिटर तशें जाता। तो 20 रुपये खंयच्या कायद्यान घेतालो तें म्हाका खबर ना। सो तांकां आतां कितें दिसता की आमी 4 पटींनी वाडयला, वीच इज रॉंग, की आमी 4 पटींनी वाडोवंक ना। आमचें कितें जालां आमी सगळ्यांक कितें आहा तें इक्वली तेंच्या जाग्या प्रमाणे आमी आतां सोपो आमी घेता तेंचो। तो फक्त 5 रुपीज वाडयल्लेले आहा आनी 5 रुपया उरलेले आहा ते गार्बेज टॅक्स आसता। सो इतलें आतां तांकां सांगलां की तुमकां दिसता जर चड वाडयल्लें आहा ती एप्लिकेशन करा आनी त्याच्या वयल्यान आमी जे एप्लिकेशन येता तशी त्याच्या वयल्यान आमी परतून कावन्सिलाक घालतले आनी कावन्सील कितें आहा तें डिसायड करतलें।